Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. La terrible pandemia del coronavirus ha causado enfermedad, muerte y sufrimiento al mundo entero. Que Dios nos conceda la gracia de afrontarla con la fuerza de la fe, asegurando que las vacunas estén disponibles para todos, para que todos podamos vacunarnos. A medida que preparamos un futuro mejor como comunidad global interconectada, queremos brindar esperanza a todos sin exclusión. Del norte al sur de América, apoyamos la vacunación para todos. Aún tenemos mucho por aprender sobre este virus, pero una cosa es segura: las vacunas autorizadas funcionan y están aquí para salvar vidas. Son clave para um camino de sanação personal e universal. Os esforços heróicos dos profissionais da saúde nos proporcionaram vacinas seguras e eficazes para proteger toda a família humana. Vacinar-se é uma opção de amor a todos, principalmente aos mais vulneráveis. La vacunación nos ayuda a proteger a los más indefensos. Nuestra decisión de vacunarnos afecta a otros. Es una responsabilidad moral, un acto de amor para toda la comunidad. Estamos unidos norte, centro y sur de América Latina y el Caribe para promover y apoyar la vacunación de todos y todas. Les animo a actuar responsablemente como miembros de la gran familia humana, procurando y protegiendo nuestra salud integral y la vacunación universal. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor, y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. you.
Nowe git rocun gayan por mesvorak vakanat shekan shek pritume voir devak sot git gayan Nowe git rocun gayan por mesvorak Shekan shek pritume voir devak sot gita gaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून लेवी गामा हाच्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या पेद्रू जुआंव रॉड्रिगीस हाच्या ओतम्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात एजमंड पास्क्वाल कुलासो, ओलावियो मायकल डायस, केजिया एंजल गामा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. हे सगळी आमची मागणी जी कोण दुयेंत आसात, जी कोण सर्जरी करपाची आसात, जी कोण बरी नात तांचे पासत मागुया. तशेंच आमच्या संवसाराची शांती पासत मागुया, आमच्या देशा पासत मागुया, आमच्या राज्या पासत, आमच्या मंत्र्यां पासत मागुया. आमच्या सगळ्या लोकांचेर आशिर्वाद घाल आनी घुसपा गुंदोळांतली आमच्या लोकांक वाटाय म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इतलोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. दोंग्या आनी कुड्ड्या फुड्यान न्हू तुमचे कोटा अशें जेसू आस म्हणटा. आमी नितीचे शांतीचे आनी दुसऱ्यांक मार्ग दाखयतले मार्गदर्शक आमी जावंक जेसू आज आमचे सवे उलो मारता. दोन दिसाक आमी ह्या संवसारांत जियेतना दुसऱ्यांचे मार्गदर्शन करून बरे फुडारी आमी जावंक आमकां उलो मारतना आमच्या जिवितांत नितीचे आनी शांतीचे फुडारी दुसऱ्यां खातीर वावुरतले, तांचे बरेपण करतले फुडारी आमी जावं म्हूण आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोळ्या मिसान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरी सगळ्या देदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाचें एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बरेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या ओती संवसारांत सुर्गीच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमीन. बागिवून पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयली चिठ्ठीची सुरवात. देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोले तेसलोनिकारांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयता. कृपा आनी शांती तुमकां. तांबो नासतना आमच्या मागण्यांनी
तुमचो उगडास करून तुमा सोमेस्ता पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बावाट कोन्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यात आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवासो दवरून तुमी तीर रावल्यात. हे आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. देवाच्या अपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विंचून काडल्यात म्हूण आमी जाणव. कित्याक आमच्या शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बगर बोळान पवित्र आत्म्याचे शोकतेन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलां. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणत. तुमी देवाचेर भावाट दवरलो म्हूण अशे भाशेन सगळे कडेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवाक साडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी तांणी मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारून स्वर्गार्थान येवचो आसा त्या जेजूची ताच्या पुताची तुमी वाट पळोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. भक्ताचे सोबेन गणगणान ताची किर्ती करात. तो आपले रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोष भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पुतो धुवो आनंदान उलासूं. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोव. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळल्या जोयतान भोक्त संतोषभरीत जावं आनी खुशालकायेचे उल्हास सोडून देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. ताणें ओंटाचेर आसूं देवाची वाखाणी. हातून ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. Sorvesparac soi soi, sorvesparac soi soi, sorvesparac soi soi. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव कोत्तात. Sorvesparac soi soi, sorvesparac soi soi, sorvesparac soi soi, sorvesparac soi soi. Sorvespo तुमचे सोफे आसू. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून मुळे दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचे कोटा. कित्याक सुर्गीचे राज तुमी मनशांक दामतात. तुमी तातूंत भितर सरोनात. न्हय म्हूण भितर सरूंक सोदतात तांकांय भितर सरूंक दिनात. दोंग्या धर्मशास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो तुमचे कोटा. कित्याक एक नवो शीस करचे खातीर जोडी मोडी तुमी बोवाळे मारतात आनी कोण एकल्याक सांपडायल्या उपरांत तुमचे परोस ताका 2 पावट अदीक कोण फावो जायशे तुमी करतात. कुड्ड्या फुडाऱ्यानो तुमचे कोटा.
देव मंदिराच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण देव मंदिराच्या भांगराचेर सोपूत घेयत जाल्यार तो रीणकार जाता अशें तुमी म्हणटात. आरे मुर्ख्यानो आनी कुड्ड्यानो, कितें ओदीक व्हरतें? भांगार वो भांगार पवीत जायशें करता तें देव मंदीर. तशेंच तुमी म्हणटात, वेदीच्यान कोणूय सोपूत घेयत जाल्यार तें कांयच न्हय, पूण वेदीचेर आसा ते भेटवणेच्यान सोपूत घेयत तो रीणकार जाता. आरे कुड्ड्यानो, कितें ओदीक व्हरतें? भेटवणी वो भेटवणी पवित्र जायशी करता ती वेदी. तो वेदीच्यान सोपूत घेता तो तिच्यान आनी तिचेर आसा तितल्याच्यानूय सोपूत घेता, आनी देव मंदिराच्यान सोपूत घेता तो ताच्यान आनी तातून रावता त्या देवाच्यान सोपूत घेता, आनी स्वर्गाच्यान सोपूत घेता तो देवाच्या शिवासनाच्यान आनी ताचेर बसलेलो आसा त्या देवाच्यान सोपूत घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणो, आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलो तेसलोनिकारांक बरोवन आपले पयले चिटीची सुरवात करता आनी काय बरें सांगता. कुड्ड्या देवांक सांडून तुमी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात. ताणें मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला त्या ताच्या पुताची वाट तुमी पळोवन आसात. बाबा भयणो, कुड्ड्या देवांक सांडप म्हणजे कुड्डे फुडारी तुमकां तर आसत जाल्यार तांचो पाटलाव तुमी करिनाकात. जेजू आज स्पश्टपणी काय बरे खर उतरांनी आमकां काय बरी शिकोवन दिता. तो म्हणटा, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवांनो तुमचें कोटा. आदल्या कोरारान जाकोब आपल्या भावाचो क्रोध सगळोच आपल्याचेर येसाव भावाक आपूण देवाक मारलो अशें म्हणून आपल्या भावान आपल्याचेर क्रोध केलो म्हूण दोंगरार पडून गेलो, आनी दोंगरार तो रावता आसतना देवाक तो शिंटालो आनी तो म्हणटालो हांव खंय वचूं. आनी त्या वेळार देवान सोर उक्तो केलो आनी ताका एक इस्काद दाखयली, म्हणजे स्टेप्स चडटात ती स्वर्गार पावतात ती. आनी तो म्हणूंक लागलो, स्वर्ग उक्तो जातलो आनी तुज्यान स्वर्गात चडूंक जाता, कित्याक तूं बरो फुडारी जातलोय आनी बऱ्या फुडाराक सदांच बऱ्यो भासावण्यो देव फावो करता. बाबा भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानात देव अशेंच कितें दोंग्या धर्मशास्त्रांक आनी फारिसेवांक सांगता, तुमचें कोटा, कित्याक तुमी पाटलावदार करूंक जाय तो तोकूस घेतात. नवे शिस्त जावच्याक जोडी मोडी तुमी बोवाडे मारतात आनी कोण एकल्याक सांपडायल्या उपरांत तुमचे परस ताका ओदीक तुमी हें कोण फावो जायशें करतात. आनी खरेंच ही आमच्या जिवितांत जाता. आमी तर पळयत जाल्यार आमकां पाटलावदार करूंक जायते फुडारी आमचे ह्या दिसांनी बोवाडे मारीत आसात. हे त्यो वस्तू आमकां दीत आसात. हे त्यो बऱ्यो वस्तूच न्हय, लोचूय दिवंक ते तयार आसात. आमकां जाय त्यो भासावण्यो करतात ते आमकां पत्रांचेर मेळटात. आनी बाबा भयणो, आमचें मन एके भाशेन उजवाडाक येता. जायते फावटी आमी म्हणटा, वय हो गोरे बरो फुडारी आमकां गोडे बरो फुडाकार करतलो. पूण जेजू आमकां सांगता, तुमी धोंगे आनी तुमी खरेंच ह्या मनशांक जी तुमी भासावणी करतात तुमचें कोटा, कित्याक हे तुमचे पाटलावदार करूंक तुमी जाय तो तोकूस घेतात, पूण तुमच्यान अदीक तांकां हेमकोणान घालतात. म्हणजे तांचें जिवीत आसलेलें तें अदीक पास्ट करूंक तुमी वावुरतात. देव मंदिरान भेट करतात ती बारीकसाणेन मोजेसान दिल्ल्या शास्त्राचेर कशें नियाडचें हे फारिसेव लोकांक सांगताले आनी तांचें जिवीत अदीक जोड करताले. वेदीचेर भेटवणी आसा ताचेर सोपूत घेवंक तांकां अदीक गरज आसली. न्हय वेदी, कित्याक वेदी देवाक भेटोवची वस्त आसली. म्हणटकूच ताचेर सोपूत घेवप हें तांकां मानून आसा, पूण वेदीचेर वस्तू येतात त्यो तांकां गरजेच्यो. आजकाल बाबा भयणो, हेंच आमचें धोरण जाता. आमकां कितें मेवतलें, आमकां कित्याक फायद्याक पडटलें, ह्या फुडाकाराच्या फाटल्यान गेल्यार आमकां कितें कितें वस्तू आमच्यो जातल्यो, आमचें कित्या फायद्याक जावन आमी कितें बांदतले, कितली गिरेस्तां आमी पुजायतले, कसलो अधिकार आमकां मेळटलो, हें आमच्या मनान पयलेंच रिगोवन येता. इतलेंच न्हय, लिसांव येता त्या दिसांनी आमी पळयता कोण म्हाका पयलो पयशे दितलो. 2000 जो म्हाका दिता ताका हांव पयलो वोट मारतलो. जो म्हाका आनीक ताचेवन सुबेज पयशे दिता ताकाच की म्हजें मत मेवतलें. अशें आमचें धोरण जाता. आनी बाबा भयणो, जेजू म्हणटा आमचें कोटा,
कित्याक आमी कितें करता तें आमी नको, आमचें मन आमी उजवाडायना, आमचें काळीज मन बाबा भयणीनो आमी देवाचे वाटेचेर तो दरीत जेजू जावन आसा खरें सर्गीचो दारवटो. जेजू आमकां खरी वस्त मार्गदर्शन दाखयता. तो म्हणटा ह्या संवसारांत 4 दिसांच्या संवसारांत तुमी जियेतात, पूण स्वर्गांत तुमकां बापान एक वस्त तयार करून तें जावन आसा सर्गीचें राज. तातूंत तुमी कशे वेतले तें पयलें चिंतात. आमकां तें पडलेलेंच ना. 4 दिसांचो संवसार मौजा मारया, खाया पिया, सगळें आसा तितलें ह्या संवसारांतलें आमी एकठांय करुया आनी आमकां जाय ते भाशेन आमचेच निसणटण करूंक आमी पावुया अशें आमकां जाता. आनी भाव भयणो निसणटण करूंक आमकां जाय ते मनीस फुडें सरतात, तशें ह्या दिसांनी फुडें सरतले. आमचें उदीक आनी उदीक पाश्ट करूंक आमचें जिवीत आसा तें मार्गदर्शनाचेर हाडचे बदलेक आमकां निटायेर हाडचे बदलेक आमकां नीत फावो करचे बदलेक आमकां शांती फावो करचे बदलेक आमचे मदें भावपण हाडचे बदलेक ओदीक आमचे मदें दुस्फोट, ओदीक आमचे मदें अशांती, ओदीक आमचे मदें आडकां नाडगां, ओदीक आमचे मदें एकामेकाक आमी मारून उडयतात ते भाशेन भासाभास, ओदीक आमचे मदें दुसऱ्याक आमी कांटाळो करतात ते भाशेन आमचे मदें धोरण करूंक वावुरतले आनी ओदीक आमचें जिवीत हाचे मुखार पास्ट जाता. हें आमचें धोरण भाव भयणो. जायते फावटी आमकां दिसता की आमी ज्या फुडाऱ्याक पळयता तो फुडारी सदांकाल थंयच आसचो अशें आमकां दिसता. न्हय बाबा भयणीनो, घडीक हो फुडारी तो सारको आमकां ना, त्या फुडाऱ्याक काडून भायर उडोवया, दुसरो फुडारी आमकां बरो आसा तो घेवया. देव आमकां दर एके घडयेक बरे बरे नमुणे आमकां दिता. देव आमचें मन उजवाडायता. देव घडये आमकां एका फुडाऱ्यान कितें बरें आसा कितें वायट आसा तें आमकां नियाळूंक बाबा भयणीनो देव आमकां सोयेक दिता. आमचें धोरण खंय आसा तें आमकां विचार करुया. जेजून आपल्या जिवितांत जें कितें सांगलें तें केलें. जेजू जावन आसा आमचें मार्गदर्शन. आमकां तो शिकोवन दिता. भाग्यून पावलो आपूण काय बरें आज आपल्या सुरवातेक हे चिठीन तेसलोनिकार बरोवंक म्हणटा, आमी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणात. म्हणटच आमचे मदें आमचे फुडारी कशें चलतात तें आमी बरें जाणात. आमकां खरेंच ते मान दितात. बाबा भयणीनो आमकां परजेक ओदीक आनी ओदीक फायद्याचे पडटात ते वस्तू हाडटात. आमकां घडयेक मार्गदर्शन दिवन आमचे मदें शांती ते हाडटात. आमकांच जे होक फावो आसात ते होक दिवन घडयेक ते फुडाराक आमकां तयार करतात जायत बाबा भयणीनो आमकां विचार. नाजाल्यार दोंगी आनी असले आमचे मदें आसात ते फारिझेव तांचें कोटा. आनी बाबा भयणीनो असल्या मनशाचें जेजू म्हणटा, तुमी ह्या संवसारान केन्नाच तुमकां आसलेल्या देवाचेर तुमी तर विस्वास दवरिनात जाल्यार तुमी सोपूत घेतात तो देव तुमचीच निंदा करतलो आनी बाबा भयणीनो तुमकां कोण फावो जातलें. आमी स्वर्ग फावो जावंक 2 दिसाक वावरुया. आमच्यो वाटो, आमचें मन, आमचें काळीज देवान दिल्ल्या तत्वांचेर आमी दवरुया. आमी बाबा भयणीनो खंयच्या फुडाऱ्याक पळयता, खंयचो फुडारी आमकां बरें हाडटा, ओदीक आनी ओदीक आमच्या जिवितांत कितें बरें मेळटलें ताचेर आमी नियाळुया. तेन्नाच की आमकां ओदीक हेच सर्गीचें राज फावो जातलें. असलें जावं आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. Jesus.
मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा दावात सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा एकीच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरसां तुवें करूंक घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सोबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सूर काड्यान सूर आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेय तुजेच आमकां आनीक एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना तर असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसारान देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरोन तरी गायताव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय. उंच सर्गीन तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोद. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. किरीत भाशेन लेवी गामा आपलो पयलो जल्माचो दीस समरुमता ताचे खातीर आमी मागता. अंकुवार मरी देवाची माई सांगत चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदूतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामका येवं. तुजी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेक तांव तर आमकां तुजें उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका आनी तुजी कुशी परमे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता राचू चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शिरी ओस्तो जेजू आमकां सुर्गीचे वाटे खातीर दिसपोटी वावरूंक आपयता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन परमेश्वर म्हाका चोरयता खंयच म्हाका उणें ना जाला परमेश्वर म्हाका चोरयता खंयच म्हाका उणें ना जाला पांचवीचार तुजी चोरवणा तोय म्हाका विसोफ तूं दिताय तोंडुतका सुरी पावयताय तोय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय मान राखून तुज्या नांवाचो निजमार्गान म्हाका चलयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता खंयच म्हाका उणें ना जाला काळोखांत कोट्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें हुस्कोना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सदां तूं सांगाती दांड्या कोंग्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय परमेश्वर म्हाका चोरयता खंयच म्हाका उणें ना जाला
जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत करतलो. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां बागयोंत बार्तोलोमेवची परब. बाबा भयणीनो म्हणटच फाल्यां 2 मिसां आसतलीं. पयलें मीस 6 वरांचेर आनी परबेचें मीस 7:30 वरांचेर. म्हणटकूच फाल्यां जांकां कोणाक येवंक तांक आसची ना वो कोणाक मेळना तांणी लायव्ह स्ट्रीम पळोवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून यात बऱ्या फुडाकाराच्या आमी देखींत आनी मार्गदर्शनां आमचें जिवीत माणूंक नाडूंक आनी क्रिस्ताक आमचो मास करूंक ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. जेजू सोंगी आमकां विचून देवा